सगळ्या समाजाक एक न्याय दिल्लो आसा आणि त्याच बरोबर कोणाचेरच अन्याय करूं ना आणि हे गोंया भितर गोंयच्या इतिहासान नगरपालिकेच्या निवडणुकेत पहिल्याच फावट घडटा. काही पेपरांनी आमी वाचतात, आयजू वाचलां की गोव्यामध्ये प्रचंड असंतोष, भाजपाक जाय तशें सोयीस्करपणे रिजर्वेशन केला म्हणून. आणि काही एक वैफल्यग्रस्त नेते पत्रकार परिशदो घेतात आणि ह्या समाजाचेर अन्याय जाला, त्या समाजाचेर अन्याय जाला अशें म्हणटात. म्हाका फाटले फावटीची याद आसा, फाटले फावटी म्हापसा आसूं, पेडण्या, वाळपय, वास्को ह्या ह्या नगरपालिकेनी सामान्य वोटाचेर मेजपाचे अशे आमचे एसटी वोटर आशिल्ले. आज जे काही असंतुष्ट लोक जे बोवाळ घालतात किंवा काँग्रेस किंवा NCP, ज्या NCP कडे एकूय पंच मेंबर ना, जेजे कडेन एकूय नगरसेवक ना आणि एकूय आमदार ना, ते सुद्दां आज बोवाळ घालपाक लागल्या. म्हाज्या तांकां आव्हान आसा, ह्या निवडणुकीक तेणी एकूच खंयच्याय नगरपालिकेन एक तरी उमेदवार निवडून हाडचो NCPन.